सांग्यार कुशावती न्हंयचे देगेर व्हांवन पडिल्ले आंब्याचें झाड निमाण्या सोमारा फायर ब्रिगेडीन काडलें। हे पडिल्ल्या झाडाक लागून थंयची 800 ते 1000 वर्सां पोन्नी पुरातन शिल्पां पळोवंक मेळनाशिल्लीं। निमाण्या थळाव्यांनी मिडिया मेरेन विशय पावयलो आनी तें आंब्याचें झाड काडपाची बुद्ध फायर ब्रिगेडीक जाली। एक महिना पहिले आंब्याचें झाड उदकान व्हांवून आयिल्लें कार्विंगाचें उरलें। मागीर तें आमी ऑफिसान कळयलें, ऑफिसान फायर ब्रिगेड धाडली काडपाक। तें म्हणपाक लागलें उदकान पडलेलें आतां काडपाक मेळचें ना, शॉक येता अशें म्हणून ते रिटर्न गेले। मागीर उदक कमी जालें तेन्ना आपलें सांगपाक लागलें। मागीर आमी तांकां सांगलें, आमी ट्राय केली काडपाक, पूण आमच्यान जमना म्हणून आमी फायर ब्रिगेड आपयली आनी ते काडून गेले आयज। वेळसांव दर्यावेळेची रेंवेची धूप कॉन्क्रिटाचे ब्लॉक घालून आळयतले म्हूण आमदार अलीन सांगता। तिणें नुस्तेकार आनी WRDच्या टीमीक घेवन दर्यावेळेची पळोवणी केली। नुस्तेकारांक वाट मेकळी सोडून हे ब्लॉक घालतले म्हूण तिणें उतर दिलां। या पावसानं या तुफान सामकें चड येयलें आनी ह्या पर्यता येता म्हणून कातरून गेले। 15 मिटर जमीन आमची ती कातरून गेली। हांगा पासून झाडां आहात ती पासून सगळीं कातरून गेली आनी आमी केन्ना आमकां भंय दिसली। रातची आमी सामकें जाग्यार रावताले कित्याक केरळ जाता ती भाशेन जायत म्हणून। आतां न्हू हे अंदूच्या वर्साक हे 20 मिटर सुमार दर्या भितर येयला आनी सगळे आमगे होडी बोडी वयर काडपाक सगळे आमकां इतले त्रास जाताय। इतले ग्रावंड हे सँड सगळे माती ओडोन गेल्या दर्यान। Now, to provide the fishermen with access to the beach so that they can carry on with their fishing activity, our engineers have very definitely decided that they will leave certain gaps in between the entire stretch, gaps where these tetra tripods of concrete will not be placed, so that those gaps will be kind of ramp structures, natural ramp structures, so that they can move their boats in and out. Okay, now this care has to be taken for the sake of the fishermen. And we have found that there is erosion happening almost everywhere. As you can see, if you focus on those boats there, you will find that the sand from underneath the boats has been washed away, and almost half the boat is like hanging in the air. This is just to show how erosion is happening. If you look here, if you look at this here, you can see how sand is being washed away. Now we are alarmed, and therefore we called upon WRT, and WRT very promptly decided to have this site inspection. सरकार सध्या लंगडो आनी अपंग, सरकाराक स्मृतीभ्रंश जाला। पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीचो पर्रीकार सरकाराचेर आरोप। पेडणे मोपा विमानतळार तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगलं खरें, मात कसलेंच लेखी उतर ना। ते भायर पेडणे बस स्टँडाचें खंय सरकारान 2 फावट उक्तावण केलें, खर्चांत खर्च। बस स्टँडाची 2 फावटी उद्घाटन जाली, ते दोनीदा सरकारान ह्या बस स्टँडाचेर कितले कोटी खर्च केलो। पत्राच्या माध्यमान, पत्रकाराच्या माध्यमान, आमच्या पेपराच्या माध्यमान आमकां अशें लक्षात येता की 25 कोटी मोडले। पूण आमकां जाणून घेवंक जाय पेडणेकारांक
की हो पैसो जो हा जनतेचो पैसो आणि हे सरकार आपली फक्त नावाची पाटी लागपाक जाय म्हणून जे परत जे उद्घाटन करता तेजेर गोवा प्रदेश काँग्रेस खर निषेध करता. हो सरकार लंगडो सरकार आसा, हो सरकार अपंग आसा अशें हांव कित्याक म्हणटा. जर ह्या सरकाराचे पयले जाल्यार 3 मंत्री जे ह्या सरकाराचे हात पांय आशिल्ले 3 मंत्री हे आजारी आसात. कमीत कमी 9 खाती मंत्री नासतना ह्या सरकारान चलतात. ह्या सरकाराच्या सरकारी कर्मचाऱ्याचेर कांयच निर्बंध ना. सरकारी कर्मचारी कांयच काम करना. प्रशासन हे ठप्प आसा अशें हांव आयज म्हणटा. पेडणेकार जे आसा हे सगळे आयज शिकिल्ले भुरगे आसात आनी फक्त आमकां जे GMR ह्या कंपनीक राखपा खातीर आमकां सेक्युरिटी गार्ड नाकात ते. कारण सेक्युरिटी गार्ड यांची क्वॉलिफिकेशन कितें तर बिलो 10 7वी 8वी 9वी हे सेक्युरिटी काम करपा सारखे असतात. पूण जेन्ना आमचे उच्च शिक्षीत जे आमचे युवा युवती आसा हेंचे कितें. त्याच्या उपरांत एम्प्लॉयमेंटाचे हेजेर सुद्दां हांव म्हणटा ते आतां सांगतात की आमी मोपा जाल्या उपरांत जॉब्स दितले म्हणून. माझे अशें म्हणणें आसा की आमचो आमदार हांगासरलो पेडण्याचो आसा तो टुरिजम मिनिस्टर सुद्दां आसा. मोपा जातले तेन्ना जातले पण तुजे कडेन मिनिस्ट्री आसा, सरकार सुद्दां BJPचो आसा, कोएलिशन गव्हर्मेंट आसा. टुरिजम मिनिस्ट्रीचे जे जॉब्स आसा ते तुमी दिवं शकता न्ही, ते दिया न्ही. ते नेक्स्ट इलेक्शन आयल्या उपरांत मागीर तेच सांगतले आतां जावं न्ही, आतां तुमी आमकां निवडून हाडा आणि आमी जॉब्स दिता. हे प्रत्येक टायमाक हो एक गेम प्लॅन आसता तेंचो की आमी जॉब्स दितले, डेव्हलपमेंट करतले. डेव्हलपमेंट करतात ते ना अशें ना, बट जॉबाचो इश्यू आसा, व्हडलो इश्यू. आतां पेडण्यान कितलेशे एज्युकेटेड भुरगे आसात जे बेकार भोंवतात, जे आशेर आशिल्ले की आमकां जॉब्स मेळटले पण आमदारा कडेन कांयच आन्सर ना. इवन ओवरऑल गोवाचे सुद्दां पळोवंक गेल्यार ही BJP गव्हर्मेंट टोटल फेल्युअर जाल्लेली आसा. give a commercial break.